आमकां आपयल्ले ते म्हटल्यार जे आतां आमचो हंगर स्ट्रायक आसा तो कंटिन्यू उरतलो आनी आमी पयलीं सांगलां की जे महायुद्ध आतां दुसऱ्या फेजान वयतले म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा आनी ऑफिशियल अनाउन्समेंट आमी आयज चिंबोलकार जे हंगर स्ट्रायकार बसला ते तुमकां करता की 4 तारीख येता ते आयतारा सकाळी 10 वरांचेर ह्याच जाग्याचेर एक व्हडली महासभा जातली आनी त्या महासभेक आमी ह्या युनिटी मॉलाच्या आगेन्स्ट कित्याक झगडटा आनी ह्या सरकाराच्या आगेन्स्ट कित्याक झगडटा ते सगळे गोंयभर दाखोवन दितले. सगळे चिंबोलकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक उलो मारता, सगळ्यांक MLAंक उलो मारता, सगळ्या मिनिस्टरांक उलो मारता आनी सगळे एक्टिविस्ट, सगळे एनवायरमेंटलिस्ट, NGO सगळ्यांक उलो मारता की तेंच्यांनी ह्या मिटिंगेक हजर रावचे. ह्या स्पॉटार एक्झॅक्ट लोकेशन तुमकां मागीर सांगता, मात ह्या स्पॉटाचेर मिटींग आमची जातली आनी ती मिटिंगेचे नंतर त्या मिटिंगेन आमी तुमकां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन फुडें आमी कितें करपाचें आसा जशें की गोविंद बाबान सांगलां की 8 तारीख पर्यंत आमची जी हे आसा कोर्ट ऑन बॅटल आमची मिटिंगेन बहुसंख्येन मोठ्या संख्येन आमचे इंदिरानगरचे सुद्दां लोक आसा जे चिंबोलचे चिंबलाक पडटा, चिंबला विलेजीन पडटा, 5 मेंबर थंयसर आसा आनी तयार लेक तिंका सारकी लागीं आसा ते थंयसून थिंक सफर जातले दोंगर तोच फुडें कंटिन्यू जाता. सो तेंचे कडेन मागता ते गोंयकार आसा थंयसर आमचे तेंचे कडेन लोक मागता की सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे आनी आमकां सपोर्ट दिवचो. 4 तारीख सकाळी 10 वरांचेर ही मिटींग चालू जातली आनी ह्याच स्पॉटासून ही महासभा चालू जातली. म्हज्या गांवान म्हजेर खूब प्रेम केल्लें आसा आनी तेंचो जो मोग जो आसा तेची पावती जी आसा ही आमकां अशी मेळटा. म्हज्या सगळ्या गांवकारांक विनंती आसा म्हणून. सो कशें आसा आमी गांधीयन मार्ग जो आसा आमचो त्या मार्गाने आमी हे चळवळ करता आनी जर तर आमकां आनी कितें अवचित जर कितें करपाचें आसलें येवाना आमच्या गांवचे लोक खूब कितें करूंक शकताले परंतु ना आमी संयम पाळ्ळो. म्हणून म्हज्या समस्त गोंयकारांक एक उलो आसा की जशें आयज जे चिंबलकारांचेर आयला तशें काल पाळे शिरदोनकारांगेर आयिल्ले, नावशेकारांकडेन आयिल्ले, बोमावल्या कडेन आयिल्ले, आमचे कोडारसून हांगासर आयला तांचेर आयिल्ले. परंतु ह्या लोकशाही मार्गान जर तर आमी एकमेकाक साथ दिलो आनी आयज आमी पळयता की आमचे बरे पयलींचे म्हणजे समाजसेवक म्हणा, विचारवंत म्हणा, हे आमकां अश्यो लोक चळवळी ज्यो आसा गोंय राखपा खातीर उबे करपा खातीर आमकां आव्हान करता. आमच्या सगळ्या तरणाट्यां कडेन विनंती आसा की ह्या लोक चळवळीन शांततायेचे मार्गान आमी एकमेकाक जर साथ जर दिली जर जायत हे आमकां गोंयान कठीण अशें कांय ना. इतको संदेश जर आमी जर घेवन जर गेले जर जायत आनी हेज्यान फुडें नवीन वर्स सुरू जाल्लें आसा. नवीन वर्सान ही अशा प्रकारची जी क्रांती आसा म्हणजे एकचारपणाची सगळे आमचे मतभेद विसरून आमी सगळे जंय जंय अन्याय जाता थंय आमी थंय पावतले अशें करून जर केले जर जायत. म्हणून खास करून जशें आतां अजयान म्हटलां त्या प्रमाणे की आमी फाटीं जेन्ना हें केलें मिटिंगे घेतल्यो आमकां इंदिरानगरसून खूब कमी प्रतिसाद मेळ्ळो. पूण आयज परिस्थिती अशी आसा आयज म्हाका विचारता इंदिरानगरचे लोक विचारता म्हाका की भाऊ कब आने का. हांवें ताका सांगलें 4 तारखेर येवपाचें म्हणून. तुमी गांवांत जर रावता जर आमच्या गांवाच्या बरोबर सगळ्यांनी रावपाक जाय. कारण हेचे जे परिणाम जे आसा सगळे ते कोणाचेर पडटले. आमची फाटली जी पिढी जी आसा फाटली पिढी म्हणजे कितें आसा तेंचेर तर जातलेच
जाणट्याचेर जर जातले पूण त्याच बरोबर ही जी फुडली पिढी जी आसा ही आमची माणकुली भुरगीं जी आसा ती आमी कोणा खातीर करता आं एक हितून एक सामाजीक विचार आसा थॉट आसा फुडले जनरेशन आमचे जे हें आसा तांकां हें सांबाळपा खातीर आमी सगळें करता हो विध्वंस आमचे बरें करतलो ना करतो म्हणून म्हाजी सगळ्या आमचे गोंयचे आदिवासी जे बांधव आसा आदिवासीचो हांव अध्यक्ष आसा हेजो गावडा कुंबे वेळीप धनगर फेडरेशनाचो बाकीच्या सगळे आसा आमचे फुटाच्या हितून आसलो सगळे गोमंतक गौड मराठा म्हणून आसा आमची संघटना तेतून आसा मागीर आनी खुबश्यो आमच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसा इतर ज्ञाती बांधवांच्यो कळ्ळें न्हू ते आमकां हांगासर सपोर्ट करता भंडारी समाजाचे काय आमचे जे लिडर आसा तेंच्यांनी आमकां हें केल्लो आसा जर अशें जर आसा जाल्यार सगळे गांव जर आयज हजारांनी लोक हांगा आयचो आमचो 6 दीस मरे बाबा आयज 6 दीस जालो हांगासर ते आमचे सगळे भुरगे हांगासर हें करता हजारांनी लोक येवन गेले हजारांनी जर अशें जर आसा जर जायत जाल्यार आमकां कितें कठीण आसा आमच्या गांवच्या लोकांनी हांगासर हें करचें आमकां परवाचे सभेक देव बरें करूं